Beloved brothers and sisters, on the second day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Honor and Respect the Migrants. Many of our brothers and sisters leave their native land, their village, and home due to poverty, war, violence, or in search of safety and freedom. They go to other villages, cities, or countries, living as strangers or migrants. Today, we remember these brothers and sisters of ours. Whenever Agil served, whether in parishes or villages, he often encountered migrant workers. His heart was drawn to them, and he made it a point to offer them encouragement and support. He understood their struggles and connected with them on a deep, compassionate level. We pray that our migrant brothers and sisters find shelter and are able to progress in life. And for those of us living and working in host countries, we pray for God's light and wisdom to welcome them with genuine joy. Perfect. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोव्हेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमचो विषय आसा स्थलांतरितांक मायग्रंट्स आणि शरणार्थी रेफ्युजीज जाल्ल्या मान भोवमानान लेखून परमशान जिविताची यात्रा करूया. जायती आमची भावा भयणी आपलो दिसपट्टो गिरात जोडून हो झुजा आणि मारामारींतली मेकळी जावन हो स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा सोदूंक आपले गांव सोडून दुसऱ्या गावांनी, शारांनी व देशांनी वेतात. आमी पोरके भोव स्थलांतरीत अशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करता. मानिवून आगलेन ज्या फिरगोजांनी आनी गावांनी पावल पुरतालो थंय ताका परदेशी वावराडी लोक मेळटालो. तो लोक अडचण्यांक सांपडटालो. तसल्या लोकां सोबे ताचे काळीज हाडटाले. तांची तो दया करतालो आनी तांकां आदार दितालो. आमी आमच्या राज्यांत जियेतल्या आनी वावुरतल्या पोरक्या आनी स्थलांतरितां सोबे आमी खेरीत हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या उजवाडांत व्हरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जालवाय मागुया.
ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी बरी भलायकी आनी मनाची शांती मागता मिनिनो फेर्नांडीस आनी फामील गोवा वेला. दिनवासनेचे मीस भेटयता जॉर्ज लुसियो फेर्नांडीस आगासाय. देवाक दिनवासता आनी एल्डन दोमिंगोस आनी एलिजा हांकां बरी भलायकी मागता आंतोनेट रातोस उतोरदा. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आयवोना कालादो वेर्ना. मँचेस्टर जिजस फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता मारिना मास्कारेनस नावेली. ह्या मिसांत सियोलीची आनी दोवोल्लीची फिरगोजकारां आपल्या पाद विगार तशेंच पाद कुरां सांगाता वांटो घेतात. तुमच्या इतेसांवां पासत आमी मागता. सगलीं उबी रावुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सुर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे संग. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय स्थलांतरितांक आनी निर्वाशी जालोल्यांक मान भोवमानान लेखूंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया. हेरोद राजा बालका जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो देखून जुजे आनी मारिया बालकाक घेवन इजिप्तांत पळून गेलीं. अशें परी पवित्र कुटुंब इजिप्तांत स्थलांतरीत जावन जियेलो. पवित्र कुटुंबा परी जायतीं आमची भावां भयणी आपलो दिसपट्टो गिरात जोडूंक वो झुजां आनी मारामारींतलीं मेकळीं जावंक वो स्वतंत्रताय आनी सुरक्षा सोदूंक आपलें गांव घोर सोडून दुसऱ्या गांवांनी शारांनी वो देसांनी वेतात आनी पोरके वो स्थलांतरीत कशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करता. परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणाक आलाशिरो मेळूंक आनी जिविताची उदरगत ती करूंक पावूं म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या राज्यांत जियेतल्या आनी वावुरतल्या पोरक्यां आनी स्थलांतरितां सवें आमी खेरीत हुस्को दाखोवंक तांकां जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जाणवाय मागुया. आनी प्रितीच्या ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमची पातकां उडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका कोणूच पोरको न्हय, तुजो आदार जोडून घेवंक कोणूच पयशिलो न्हय, तर सगळ्या तुज्या पुतांदवांची दया करून निर्वाशांक आनी परदेशांक आपल्या घराक आनी गांवांक पावय. फूट पडलोलीं कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड. परो गाल्ल्यांक आनी सांडलोल्या भुरग्यांक आसरो आनी मायेमोगाची ऊब मेळुशी कोर. आनी तुजीच दयाळाय कोश्टांतल्या आनी गरजेवंतांताय दाखोवंक एक मोवाळ काळीज आमकां दी. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हडतो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पोलेना, लोंचूय घेयना. अनाथाक आनी विधवांक तो नीत मेलोशी कोत्ता. पोरक्यांचो तो मोग कोत्ता आनी ताका जेवंक पांघरूंक दिता. तोर पोरक्यांचो मोग कोत्तात कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. खऱ्या उतराचो न्यायनितीचो तूं, तोर म्हाका जाप दी. तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पर्यान तुजे नोदरेक पातकावीण मेलचो ना. जाबाब, म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ल्या दिसांचो उगडास येता. सगल्यो तुज्यो कोडण्यो मनांत गळयता. तुजी कर्तुत्वां नियालता. तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदकाक मोत्ता तसले जमनी परी म्हजो आत्मो तुकांच तानेला. जाबाब, म्हजे मागणे आयकून घे सर्वेस्परा.
तूं म्हजो देव देखून तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोप स्वास सोडून सोपट जमनीचेर म्हजीं पावलां घाल. जाबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. कश्टवतल्यानो तुमी, भार वायटयतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सोगलीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेवंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत व बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक मोदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka questa. प्रितीच्यानो, परदेशांक आनी निर्वाशांक मान भोवमानान लेखूंक बोरवंशाच्या जिविताची यात्रा आमी करुया हो जावन आसा आयचो दुसऱ्या दिसाचो विशय. परदेशी म्हळ्यार देसा भायलो जो आपलो काशा देश सोडून दुसऱ्या देशांत प्रवेश करता, अदीक करून नोकरी करूंक, ताका आमी परदेशी म्हणटा. आनी निर्वाशी म्हळ्यार घरदार नासतलो जो आपली खाटली पोटली खांदार मारून
वाटसूर कसो भोंवता बिराड सोदूंक. हे दोन तरेची मनशां, परदेशी आनी निर्वाशी. आयचे पयलें वाचप दुसरे सुमोर्ती वेले आमकां उक्तेपणी सांगता देव आपयता पोरक्यांचो मोग करूंक आनी तांकां आदार दिवंक. आनी तो कारण दिता कित्या पासत तुमी पोरक्यांचो मोग करूंक जाय, तांकां आदार दिवंक जाय. कित्याक तुमी इजिप्तांत पोरकीं आसल्यात आनी तुमकां तो अनुभव आहा. पोरकीं म्हळ्यार कितें, गांवां भायलीं, आनी त्या गांवचो लोक तुमकां किकोंत करता, मानिना. त्या पासत तुमी पोरकीं कशीं जाणा जावंक जाय, दुसऱ्या पोरक्यांक मान दिवंक. हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. शुभ वर्तमान आमकां ह्या जेजूच्या नांव वस्त्या निमाण्या जोडटेच्या दिसाची खबर सांगता. जें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. जावं म्हाका जेवूंक दिलें, खावंक दिलें, न्हेसूंक पांघरूंक दिलें, तुमगेर बिराडाक घेतलो, म्हाका बोणकोणीन तुमी पळोवंक आयल्यात, हांव पिडेत आसतना म्हजी खबर मात घेतली. हें सगलें तुमी म्हाका केलां. कित्याक हांव असल्या मनशां उदेशी ह्या संवसारांत आजीर आहा. ही तुमची सेवा तुमी म्हाका केल्या. आनी हाका लागून होच देव आमकां आज आपयता. सगलीं असलीं मनशां जीं आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत आसात, तांकां मान दिवंक आनी तांचो परामोस करूंक, तांचो सांबाळ करूंक. कित्याक देव सगल्यांचो बापूय, सगल्यांचो, आमचोय आनी तांचोय बापूय. ह्या पासत देवाचो मोग सगल्याक विस्तारता. असली सेवा पाद्र आग्नेलान, मान्यवंत आग्नेलान केली. तो सांवळदें आसतना थंय ताणें ही सेवा केली, पोरक्यांची, परदेसांची, निर्वाशांची. कित्याक थंय त्या काळार जायतो पोरकी आनी निर्वाशी लोक आसलेलो. थंयतान मागीर तो शिरोडाय आसतना असल्या मनशांची ताणें सेवा चाकरी केली. गौडीक सेवेन तांकां केरीत मान दिलो. मागीर तो कुमठा गेलो. कुमठा कर्नाटका, कारवार ते वाटेन. थंय ताणें सगल्या परदेसांची, दुर्बळ्यांची, गोरिबांची, निर्वाशांची व्हडल्या मोनान, व्हडल्या काळजान केली. आनी ही सेवा, ही पिलारची संस्था जूय जूय ती पावल्या. आमच्या भारतांतूच न्हय पूण संवसाराच्या चारूय कोनशांनी ती पावल्या. तिचे यादनीक सगल्याक गेल्यात. आनी थंय तांचें मुख्य काम म्हणल्यार जे परदेशी आसात ओ जे गोंयकार थंय रावतात, त्या गोंयकारांक मिसाची भेट समरुमूंक, तांकां साक्रामेंत दिवंक, तांची निगा घेवंक. आख्या संवसारार कोत्तात, आख्या भारताक ते कोत्तात. आनी आमच्या गोंयच्या दामांव दिव मिसावांत ते केरीत भाशेन वावुरतात. ह्या मिसावांत थंय कितल्योच्यो सुवात्यो आहात. हांव थंय पावलां. आमी मॅरेज फॉर्मेशन प्रोग्राम दिवंक ताणीनूच आमकां आपयले. कितलीं वर्सां हांव थंय मॅरेज फॉर्मेशन प्रोग्राम दिवंक गेलो. आनी वर्साच्या वर्साक एक एक फिरगोचेन ते म्हाका व्हरून दाखयताले. कितलीं इस्कॉलां बांदल्यात, कितलीं ऑर्फनेजीस बांदल्यात, कितलीं बोर्डिंगां केल्यात, कितल्यो इगोर्जो बांदल्यात, कितले कडेन ती सेवा दितात. आनी कसली सेवा, सारकी आव्हान दितली सेवा. आनी बारीकसाणेन हांवें सगळें पळोवन काडलें. जावं तांच्यो केरीत फिरगोजो आहात, चिजडा आहा, दुपाड्डा आहा, दुधनी, खानवेल, सिल्वासा, सिंदोनी, हे भाशेन जायत्यो तांच्यो फिरगोजो. थंय ह्या असल्या गरीब लोकांची, परदेशांची आनी निर्वाशांची तांचे कडेन कांयच ना आनी ते तांची सेवा करतात. हे संस्थेचें व्हडपण. कित्याक तांची संस्था मिस्योनार संस्था. आनी मिस्योनार संस्था कशी ताणें असल्या गांवांनी केरीत सेवा दिवंक जाय. ही सेवा आमच्या गोंयांतूय जेन्ना जायते परदेशी आयले
आनी निर्भाशी हांगा गोंयांत आयले कामांक काम धंदो सोदूंक तेन्ना ती जायते भासो उलयताले आमी तांकां गोंयकार आमी नांवान उलोवता तांकां गांठी म्हणटा गांठी गांठाक तावन येतात ते सगळे गांठी न्हय गांठाक तावन येतात तितले गांठी पूण गांठ्या भायर दुसरेय आयल्यात आतां आमच्या गोंयांत कर्नाटकाचे आहात महाराष्ट्राचे आहात छत्तीसगड बिहार आनीक हे भाशेन ह्या गांवची जायती जाण काम करतात आनी तांकां आमच्या गोंयांत हिंदी भाशेन मीस भेटोवंक तांकां सगल्यांक वावराडी कशे एकठांय करूंक पाद सोर्गेस जेजुईन आल्मेदा एका काळार तो हे संस्थेचो सुपिरियर जनरल आसलो ताणें पयलें हिंदी मीस सुरू केलें म्हाका दिसता पिलार ताणें सुरू केलें म्हाका एक दीस म्हणटालो तो कित्याक आमी सिओले सुरू केल्यार 4 वर्सां जालीं आनी ताणें म्हाका फोन गुंडावन म्हणलें तुवें केलें हांव खुशाल पयलें हिंदी मीस हांवें सुरू केल्लें आतां हांव खुशाल जायत्या फिरगोजांनी हिंदी भाशेन ह्या परदेशांत आसतल्या लोकांक आनी निर्भाशांक ही मिसाची भेट मेवता म्हूण आनी जायत्या आमच्या फिरगोजांनी जावं हांगा इलियासांत जावं बार्देसांत जावं साश्टींत आमच्या जायत्या व्हडल्या व्हडल्या फिरगोजांनी ही सेवा आमचे यादनीक दितात आनी तांचे कडेन हिंदी जायना जाल्यार ते दुसऱ्या यादनिकांक आपयतात जावं पिलारचे संस्थेच्या यादनिकांक आपयतात जावं दुसऱ्या संस्थेचे यादनीक जे गोंयांत काम करतात जावं ट्रायबल पाद्री आहात तांकां आपयतात आनी हो लोक खुशाल जाता आमचे सिओले आमी तेचे फाटीं करम फेस्टिवल केलें कितलो लोक आमची सिओलची गोस व्हडली आख्खी बरोवन आनी तांचे पाद्री येवन ते मिसाची भेट केली आनी तांकां बरे भाशेन ह्याच गांवची कशी तांकां लेखली आनी ती खुशाल कित्याक येदी व्हडली इगोर्जेन हांव तांकां सगल्यो सवलती दिता कित्याक तांचें सगळें हो मोग आमी दाखोवंक जाय पयलीं सुरू केलें तेन्ना थोडे जाणांनी म्हणलें भुमीपत्रा पादिगार येयला हो भुमीपत्रांच्या भुरग्यांक आपयता पूण हांवें म्हणूंक ना मास फॉर द मायग्रंट्स म्हणून केन्नाच म्हणना हिंदी भाशा उलयतल्यांक मीस हिंदी भाशेन मायग्रंट्स म्हणले आमी तांकां डिस्क्रिमिनेट कोत्ता आमी तांकां असलीं उतरां म्हणलीं तांकां आमी तोडीक दवरता ही उतरां आमी म्हणपाची न्हय कित्याक आमी परदेशी जायतीं आमचीं गोंयकारां आरबी देशांत काम करतात कितलीं जाण आरबी देशांनी काम करतात कितलीं जाण युरोपाक काम करतात जायतीं जाण युकेक काम करतात कितलीं जाण USA काम करतात आमी थंय परदेशी हांवूय भायल्या गांवांत रावला तो धवो कातीचो लोक आमकां परदेशी पोरकी असो लेखता आमी तें अणभवूंक जाय आमी दुसऱ्यांक गांठी म्हणटा वयलो म्हणटा येन पडलेलो म्हणटा अशीं जायतीं नांवां घालता पूण आमी जेन्ना आनी आमचीं घरचीं जेन्ना आमी युकेक वेता आमकां परकी कशीं लेखतात कित्याक आमी थंयसरलीं गांठी हें आमी चिंतिना एका तेंपार गोंयकार आफ्रिकाक आसतले जायते आनी थंय तावन मागीर उगांदाक तावन सगळ्या गोंयकारांक निर्भाशी कशे धाडले गोंयांत नाका आमचो गांव आमच्या लोकांक तुमी परकी वचात सो हो अणभव आमच्या जायत्या गोंयकारांक आसा आनी कशे भाशेन मान दिनासतना आमकांय लेखतात हें पोरकेपण आमचेंय जाता आनी देखून देव म्हणटालो जुदेवांक तुमी पोरकी आसतल्यात ते पासत पोरक्यांचो आनी निर्वाशांचो मोग करात हें देवाचें काळीज लांबरून देवाचें काळीज विशाळ कित्याक तो सगल्यांचो बाप ताका पोरकी म्हणनात पयलें वाचप आमकां सांगता तो सगल्यांक एक सारको बुळीश देव तो एकूच देव सगल्यांचो बाप आनी ताचें काळीज लांबरून देखून तो आमकां सगल्यांक आपल्या गोपान घेता हीच वागणूक आमी आपणावंक आमकां आपयल्यान आयची वाचपा आयचें देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता आमी असल्या सभे मोग दाखोवंक आमी तांकां जायते फावटी पागार उणें दिता आमी तांची बेसारमाय करता तांकां तरी कितें दिवंक सुद्दां आमी दिना हेमटी जाता ती काम करें कितें तरी पिवंक जाय चाव दिवंक जाय कितें खावंक दिवंक जाय ना ते पयशे घेनात अशें म्हणटा आमी पूण ही आमची गोंयची
भितरली देख बरी देख दुसऱ्यांक पावपाची ही आमच्या रोगतांत आहा आनी तें आमी दाखोवंक जाय. असल्या सभेन तर आमी बेसार माय दाखयली जाल्यार देवाक राग येतलो, कित्याक देव सगल्यांचो बापूय. ताचो पूत जेजू उंड्याच्या रुपान, उंडो म्हळ्यार सादो, कोणाच्यान तो खावंक जाता, पोरकी लेगून उंडो खातात, निर्वाशी लेगून उंडो खातात, ह्या रुपान तो हांगा येतलो आनी ह्या रुपान येवन आमच्या काळजांत, आमच्या ओतम्यांत, आमच्या कुडींत तो बिराड कोत्तलो. आमकांय विशाळ काळजाची कोत्तलो. असली सेवा आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी पाद आग्नेलाची देख आमच्या जिवितांत घेवंक. तो असल्या सभेन दयाळ, उदार, मोगाळ आसलो आनी तांकां पावतालो. कसलोय दुडवांचो आदार ताचे कडेन मागूंक आयलो जाल्यार केन्नाच ना म्हणिनासलो. आपणा कडेन ना, आपल्या पाद्री भावां कडेन तो दुडू घेवन तांकां दितालो आनी देव ते दुडू खंयच्यानूय जाल्यार हाडून ताका परत दितालो. जेन्ना आमी उदार, देव आमचो उदार आनी आमकां उदारपणान तो आदार दिता. तर जेजू आमच्या काळजांत येतलो उंड्याच्या रुपान. ताका घेवन ह्या परदेशां सभे, विदेशां सभे, संवसारान भायर आयलोल्या सभे, संवसाराचे देगेर आसलेल्या सभे आमचो मोग दाखोवंक आमकां कृपा निबोड ह्या मिसा बलिदानान कोतकोत्यान मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावन आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यान तुबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आपले पोरजेची सेवा करतना लौकिका मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्या सोवे देवाचो मोग वांटूंक आनी सोरवांक पवित्र सोबेच्या वावरांत बागेली करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे परदेशा स्थलांतरितां आनी निर्वाशीत जाल्ल्या भावा भयणी पासत मागुया. परदेसांत तांकां आसरो मेळूंक, तांच्या जिविताची उदरगत जावंक, बरें शिकप आनी नोकऱ्यो मेळूंक आनी उक्त्या मनान आनी काळजान नागरिकांनी तांकां आपली म्हूण घेवंक आमचो समाज पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर म्हूण मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे सर्व देशांच्या फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी एक नितीचो आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आनी परदेशांचे आलाशिरो सोदतल्यांचे आनी समाजाचे देगेक आसलोल्यांचे होक राखूंक फावो ते उपाय घेवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे दोयाल मोवाल काळजाची जावंक मान्यवंत आग्नेल आमकां एक देखिवंत नमुनो. मान्यवंत आग्नेलाचें बागिवंतपण ओळखून पवित्र सोबेन ताका बेगीनूच बागिवंत म्हूण परगटूंक आमी देवा लागीं मागुया.
आमचेर घाल विश्वासान केले विश्वासान केले आमची मागणी आमचे मागणे हे आय बापा मोगडा तूं सगल्यांचो बापूय आनी तूं कोणाचो भेदभाव करिना. तुजें असलें काडीज आमकां दी. ही तुजे मुखार मांडल्यान ती ते सवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक लांब रुंद काळजाची दुसऱ्यांक आदार दितली मनशां कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उबी रावया. भयणीनो आनी बाबानो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें मोड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्विस्पूर मारून घेवंक. कोणवाळ्या बापा तुज्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोली सगल्या मदें एकवोट आनी मोयपास वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय बाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काडे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणांचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून आतां देवदूतां आनी समेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक दळून इंदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागीन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन तुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन हात जोडून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना आमेन स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाच्या भयणी भावांनो, हे वेळार आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेतला. आमचे दोळे बंद करुया, देवाक आर्गां दिवया. जायती देणांनी आमकां ताणें बोल्ल्यात, अनोदी करून आमकां एक जिवीत ताणें दिलां. हे जिविता पासत आमी देवाक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां दादोशी केलें. परदेशां आनी ओसाद पडलेल्यांताय मनशाळाय दाखोवंक आमचें काळीज मोवाळायेन बोर. अशें आमी सगळीं एक दीस जिव्याच्या गांवांत तुजे वेंगेंत एकवटूंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाच्या बाबळीनो, आनीक फावटी तुमकां सगल्याक मायमुगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरांत. आज पिला सोस्तेच्या नांवान आमी ह्या मिसाचे येजमानपण चलयतल्या शियोलीच्या पादवीकाराक फादर सोकोरो मेंदीस हाका आमचे दिनवास. तेच परी ताच्या पादकूर फादर मारियो कार्वालो आनी फिरगोसकाराक आमचे दिनवास. तेच परी आमचे दिनवास दवल्लीच्या पादवीगार फादर आग्नेलो आनी फिरगोसकाराक. पाद आग्नेलाचे विनोवणेन तुमची मागणी तुमकां देवा बापान फावो कोर म्हूण आमची मागणी. कांय कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या केरीत इंतेसावा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. तशेंच कोणी नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळची. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनीत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. मानिवंत आग्नेलाच्या 7 कोन्ना पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 14 शुक्रारा रातच्या 9:30 वरां ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर ओनासीस डिक्रूस आनी फादर जोझफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी वावऱ्याडचो इश्ट उजवाडा येता. ताचेर आमचे मिसांवाचे वावऱ्याची खबर आनी तोंडण्याट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत ₹250 भरून सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवंक मागता. ह्या वर्सा मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसात, तुमी तीं व्हरचीं. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन
कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमची भक्ती ज्ञाना वाडोवचें. आमचे पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसले वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पेंडॉल व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जाय तो खर्च फारीक करचो उरला. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो खर्च दिवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानिवंत आग्नेला वरवीं देवा तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. पिडेस्ताचे मागणें इगोर्जीत जातलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आगलेनाच्या मोजतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद तेमणी अणभवला. आनी आयज मार्ग्रेट फेर्नांडीस रामपुरा सावन अशें सांगता. बोटीच्या कंपनीच्या दोतोरान टेस्ट करून सांगलें की म्हज्या गोरकाराक लिव्हर प्रॉब्लम आनी रोगताचो क्लॉट आसा म्हूण. आमकां CT स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट करूंक लायले. तेच बरोबर सांगलें घोडये कॅन्सर आसूंक शकता म्हूण. आमी भियेलीं. भावार्थान आमी मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आयलीं ऑक्टोबर 23, 2025 आनी आमची मागणी ताच्या हातांत घातली. मीस जातूच घरा वेचे आदीं आमी तेच रिपोर्ट्स घेतले आनी दोतोराशी व्हरोन दाखयले. सगळे रिपोर्ट्स पळयतूच दोतोरान सांगलें रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो बोटी जॉयन जावंक फीट आसा म्हूण. कसलें अजाप. मानिवंत आग्नेलाक काळजांत उपकार आठयता आनी ताका बेगीच सांताचो मान फावो जावंक म्हूण मागता. वय म्हज्या भयणी भावांनो, हे धीर भावार्थान केलोले मागणें देव आयकता. आनी आयज आमी सगळीं होच भावार्थ घेवन आमचे प्रश्न घेवन आमची इतेसांव घेवन आयज ह्या पिलारच्या दोंगरार आमी आयलेलीं आसा. आनी ही सगळीं भावार्थान एकठांय करून ही सगळीं इतेसांवां मानिवंत आगलेनाच्या मोजतीन बापाच्या हातान आमी घालुया. आमी सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पुदेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आनी वळखता आनी तेच खातीर तुजे बिचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवास. आनी तुजे पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत हांव मागता. तशें आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरीच जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुलीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन.
पिडेस्तावचे मागणे इगोजीत आसतले. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार